Surga muche sendiri asto surga muche sendiri asto surga muche sendiri astolo 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 surga muche sendiri astolo
लाचे हाती Gogos mata sumya Pata muji Gogos Razan puja hiru Pergilah dari sungguh Mata berdli Dewat muja Akman kuru Pati jini sarli Mujhe katir somya dewan Kalwari wat deri Regat waram kursar moron Sodwon muji keri Gogos mata somya Pata muji Gogos Razan puja Pergilah dari sungguh रूप देखत तुका तरी मोती दुभाव दोस्ता मेळात विभाग मागा पाथा मुझी अडखळ हाडतात तरी परातीता देव तू सदेव काकूट माता जडते मुझ्या राखा गोगोस माता सोम्या आता
Menjadi sao merenpau Muja moga chang Deus nuntolong Ketna dewa au usun meltolong Ehau nena Terietis openlik ude tolong Dewan makalir milo Yetis maka apoy tolong Bariekya kasa di saklong Bayaran awe korizay Dewan ka apoy tanang Dari leson awe lesasay Taca jenan bostanang Yetis openlik ude tolong Dewan makalir milo Yetis maka apoy tolong Yesumnya di maka ada tuzong Apoy tologi hangkam kertana Wapi den podon ketlat astana Apoy tologi kata ceutana Ehau nena Terietis openlik ude tolong Dewan makalir milo Yetis maka apoy tolong Bariekya kasa di saklong Bayaran apoy korizay Dewan ka apoy tanang Dari leson awe lesasay Taca jenan bostanang Yetis openlik ude tolong Dewan makalir milo Yetis maka apoy tolong Yesumnya di maka ada tuzong
निष्ठुर कालवारी वादळली जीविताका सोडचा आपुलकीच्या भोगादया आपुलतात गीताला लयेन मोक्षी अज्ञाताच्या भयातापासून
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मगाळ बाबा भयणीनो, दियाकोनो सिल्वेस्टर डिसोजा हाची निर्जीव कूड आमच्या समकार आसा. ताची दुखेस्त पतीण आनी भुरगीं कुटुंबादारां ताच्या ह्या निर्गमनाद्वारी दुखेस्त आसात आनी तांच्या दुखांत तांकां बुजावण दिवंक मरण पावलेल्या आमच्या दियाकोन भावा पासत मागोवंक आमी आसा. साबार वर्सां कुवेटांत ताणें पवित्र सभेची सोम्याची गरजेवंतांची सेवा केल्ली ती आमी मानून घेता आनी सोमी ताका ताच्या जिणयेंत आशिल्लें सस्नाचें इनाम दिवं दी म्हणून मागया. दुखेस्त कुटुंबाक ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिफात देवाच्या उतरां मारिफात बुजावण लाबोवन दी आनी सोमी आमची समेस्त तांची पातकां बोगसून ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवंक आदार दिवं दी म्हणून मागया. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा, तुज्या देण्यान सिल्वेस्टर तुजो साकोर तुज्या पवित्र सभेंत प्रधान सेवकाचे मणी अर्पण करूंक पावलो म्हूण आमी तुका अर्गां दिता आनी आतां ताका तुज्या ससनाच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेचो आकाश आनी पृथ्वी नापायंच जाली, दर्योय नासलो. हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजालेम देखलें, होरेताक मेळोवंक वेचे व्हंकले बरी नेटोवन आयते जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवोन येतालें. सिंहासना कुशी तावन येतलो एक व्हड ताळो हे बरी म्हणालो, आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो, ती ताची परजा जातेली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेतलो. तो देव जातलो, तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विलाप, रडणे वा दूख
आनीक आसचे नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवां सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळो वस्तू हांव नव्यान रचतां. हांव अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दितां. ते झरीचें उदक कुंक्याक पिवंक दितां. जायते वोन जातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या तंबान बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस पोरा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस पोरा तुझ्या तंबा बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस पोरा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस पोरा जो कोण न्याय नितीन चलता, काळजातावन सतुलयता. नितळ जिणीची येता असल्यांक फावो जाता. तुझ्या तंबा बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस पोरा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस पोरा जो कोण अन्याय करिना, पेल्यांचे नांव पाड करिना. देविरांतीच्याक मानता असल्यांक फावो जाता. तुझ्या तंबा बिडार करूंक कोणाक मेळा. सर्वेस पोरा तुझ्या पोवी दोंगरार वस्ती करूंक कोणाक फावो जाय. सर्वेस पोरा सर्वेस por तुमचे सोवे आसो. तुझ्या सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरन 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें. बेथानिया जेरुसलेमाक पयस नातलें, सुमार 2 मैला भितर आसले म्हणयेत. शाराचे सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावांच्या
मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली, पूण मोरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या, तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणां. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाण्या दिसा पुना जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणां. जेजून तिका सांगलें, हांवच पुना जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें जाप दिली, ओय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत मानतां. देवाचे उतर हे वाटणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमचे मनशा जिवीत एका बियाक जरी करयेत. जशें एक शेतकार एक बी शेतांत ओंपता आनी ओंपल्या उपरांत तें किर्लाता, व्हड जाता, जड जाता, फळां दिता आनी शेकी नेमलेलो काळ पावताच तें मरता. तशेंच आमचे मनशा सायबा मनशा जिवीत. आमी कुटां म्हणल्या एका शेतांत जल्म घेता, थंयसर वाडटा, व्हड जाता, कितें तरी आमी साधन करता आनी शेकी आमचो काळ वा आमचो वेळ आयल्या वेळार हो संवसार सांडून आमी वेता. पूण आमच्या जिविताक आनी एका जडांच्या जिविताक वा इतर जिवींच्या जिविताक एक तफावत आसा. इतर जिवी जावं दी वा जडां जावं दी मेल्ल्या उपरांत परतून जियेनात, पूण आमी मनशां मेल्यारी जियेता खंयसर सर्गराजांत. आनी हेंच मोगाच्या भावना आनी भयणो आमच्या सोम्यान दिल्लें आमकां वर्तें देणें ससनाचें जिवीत. आनी ह्याच बरवशान हांगासर आज आमी जमल्या आमच्या भावा दियाकोन सिल्वेस्त्राक आमी आदेवस म्हणूंक आनी ताच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागच्याक. मोगाच्यानो मरण म्हणटा आसतना तें एक सामान्य जावन आसा, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत येता. तरी पूण मरण म्हणटा आसतना आमकां एका रितीची खावजेनी, एका रितीची भिरांत आमकां खंडीत आसा. आमी सर्व एक ना एक दीस मरता. थोड्यांक लांब आवक आसा, थोड्यांक ल्हान आवक आसा, पूण आमी मरता तें खरें. आज आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं खंडीत जावन आमकां दूख भोगता. रितो जाल्लो तो जागो कोणाच्यानी भरती करूंक आमकां जावचो ना. पूण सोमी आज म्हाका आनी तुमकां बुजयता. तो म्हणटा, हांवच पुना जिवंतपण आनी जिवीत, आनी जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. खंडीत जावन आमच्या भावान ह्या संवसाराक आदेवस मागला, पूण सर्गींच्या राजाक ताणें रीग मागल्या. कित्याक सोम्या जेजू तें जिवंत जेजू तें ताणें पातयेन दवरली आनी तोच सोमी ससनाच्या जिविताचें इनाम ताका खंडीत फावो करता म्हणली आम्हा सर्वांची पातयेनी जावन आसा. खंडीत जावन देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा जिवीत. आमकां हर एकल्याक हें देणें फुंक्याक ताणें दिलां. तर हे फुंक्याक दिल्लें जिवीत कित्या पासून तो पाटी विसारता? सामान्य जावन खंयचो एक व्यक्ती ताणें आनी एकल्याक इनाम दिल्यार वा देणें कितें म्हण दिल्यार ते पाटी विसारिना. पूण देव आपलें जिवीत इनाम जावन आमकां दिल्लें तें जिवीत परत्यान विसारता. कित्या पासून? कित्या पासून म्हळ्यार आमकां ताच्याक एक वर्तें जिवीत वा वर्तें इनाम मेळच्या खातीर वा दिवच्या खातीर. आनी तें जावन आसा ससनाचें जिवीत. आनी हेंच सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा, देवाचें देणें, धर्मार्थ देणें क्रिस्त आमच्या सोम्या तें आमकां लाभलां आनी तें जावन आसा ससनाचें जिवीत. खंडीत जावन हें जिवीत, ससनाचें जिवीत आमच्या प्रयत्नाचो फळ न्ही. बगार
देवान ताच्या पुता मुखांतर आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा आनी जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणा जिवांतपणा मुखांतर तें फावो केलां. मगचनो आमच्या जिवितांत दोन संगती आसात, एक संवसारी जिवीत आनी एक सासनीक जिवीत. ह्या संवसारांत आमी संवसारी जिणे जियेता आनी सर्गांत आमी सासनाचें जिवीत जियेता. पूण संवसारी जिणयेक आनी सर्गींच्या जिणयेक वा सर्गींच्या राजाच्या जिणयेक वेगळो कसो एक दोरो आसा आनी थंय जावन आसा मरण. आनी जेन्ना आमी हो दोरो उतराता, मरण म्हणलो हो दोरो उतराता, खंडीत जावन सर्गींच्या राजाचें तें जिवीत अणभव करूंक शकता. आनी आज आमचो भाव दियाकोन सिल्वेस्तर हो मरण म्हणलें एक दोरो उतरोन गेला. सर्गींच्या राजाक खंडीत जावन तो पावला म्हणली आमचे पातयेनी जावन आसा. आमकां आनी मुखार आमच्या भावा संगी जियोंक जावचें ना, पण खंडीत जावन ताचो उगडास आमचे मदें आसा. आमी कशें ताका आयच्या दिसा आमी ताका आदेवस म्हणटा आसतना ताच्या वर्त्या देण्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. आनी खंडीत जावन ताच्या जिवितांत जी कितें शेगुणां ताणें आटपून वा ताणें रुथाकन जियेली ती शेगुणां आमी जियोवया. थोडी शेगुणां आमच्या भावाची आमी सांगची तर पयल्यान पयलें ताचें तें आसलें तें देवबिरांत मागणें तें ताका पुरो मोग आसलो. मिसाच्या बलिदानांत तें श्रेश्ठ मोग आसलो आनी ताची देवबरांतच ताका एका दियाकोनाची वर्द मेळोन देवाची लागशिल्ल्यान सेवा करून ताका प्रेरीत केलें वा ताका साध्य जालें. तितलें मात्र न्ही, आज हांव एक याजक जावन हांगासर आसा तर ताणें त्या दियाकोन सिल्वेस्टरान म्हजें तें ओंपलें तें देवा पोवण्याचें बी एक कारण म्हूण येता. ताणें म्हाका प्रेरीत केलें एक याजक जावंक आनी खंडीत जावन आज एक याजक जावन उरला. तो त्या देवबिरांत तेचो एक गुर्त जावन आसा. दुसऱ्यान ताचें उदारपण न्हय फकत आमच्या कुटुंबाच्यांक वयर हाडूंक ताणें प्रयत्न केला, बगार आमच्या खैयार फिरगेजेच्या जायत्या कार्यांक ताणें उदारपणान दान दिलां. तितलें मात्र न्हय, दुबळ्यांक सयत गुपीतपणी ताणें जायती कुमक केल्या. हें जावन ताचें उदारपण. आनी तिसरें जावन आसा सोंसणीकाय. खंडीत जावन फाटल्या साबार वर्सांनी तो पिडेन वळवळ नासलो, कश्ट नासलो, तरी पूण ताणें केन्नाच देवाचें शीन उसारूंक ना, देवाक ताणें शिराप घालूंक ना. बगार जें कितें आपणाक मेळना तें कश्ट सोंसणीकायेन सोंसून त्या कश्टा मुखांतर देवाक ताणें अर्गां दिवचें, देवाक ताणें एक देवाक मानता तसली जिणे जियोवचे एक प्रयत्न ताणें खंडीत जावन केला. मगच्या भावन आनी भयणो, आज आमच्या भावाक आदेवस म्हणटा आसतना ताचें मरण आमकां एक उगडास हाडटा आनी तें जावन आसा आमी ह्या संवसारी जिवितांत तात्कालीक, आमी पर्मनंट न्ही. आमचें जिवीत एका तंबाक सरी करियेत. आमी मार्गादेगेर रोडकच्या त्या लोकांचें जिवीत आमी पळयता. आज एका जाग्यार आसा, तांचें काम जाल्लेंच दुसऱ्या जाग्याक ते तांबो बांदून वेतात. तशेंच आमचें संवसारी जिवीत. आज आमी हांगासर आसा, फाल्यां आमी हांगासर आसचे ना, पूण सर्गींच्या राजांत आमी आसतली. हांव खंडीत जावन हो आमचो बरवसो, हो आमचो भावार्थ. आज आमच्या भावाक आदेवस म्हणटना आमी ताचे पासून मागया, देव ताका ससनाचो विशेव दिवं दी. देव सर ताची पातकां बोगसून ससनाच्या राजाची इनाम ताका दिवं दी. तशेंच ताच्या कुटुंबाच्यांक बुजवंतो दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. उबी रावया आनी आमची प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया. क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमची सोडवण कर, सर्गींच्या राजाची वाट दाखयलाय. तुज्या भुताच्या मेटांनी चलोवन सर्गींच्या राजा खातीर जियो कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मरण पावल्ल्या आमच्या भावा सिल्वेस्टराक तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय. तुजे उपादेश पाळन जियेल्ले प्रयत्न सर्गींच्या सुखाक आनी महिमे बरे जिविताक वन पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जेजूचेर पातयेवन
भावार्थाची जिणी जिवंक प्रयत्न केल्ल्या भावा सिल्वेस्टराक जेजून घडलेल्या ह्या पवित्र बलिदानाच्या बळान पाताक भोगसून अमर जिवितान भागीदार जायशे दया कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मरण पावलेल्या आमच्या भावाच्या कुटुंबाक मरणा मरिफात जाल्ले दूख आनी बेजाराय हाळू करूंक तांचे सवे तूं राव. बरो आनी दयाळ बुजवणदार जावन तांचे मागणे आयक म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक राख आनी सांबाळ. तुजी खुशी करूंक आशेवच्या तांकां तुजो सांगात दिवन जिणेच्या दादोसकायेन भर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या रितीक आनी दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवंक जमलेल्यांक तुजें बेसांव लाबो. आमच्या कुटुंबांनी मरण पावलेल्यांक ससान विशेव लाभय. भक्ताच्या एक तरांत आमकां दृढ कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पण दिता हांव. जें कितें आमकां आज गरज आसा तें तुज्या दयेन लाभय. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन मुझे सोनिया मोरते तेने मागा संसारिया भयना जावी करे बलिदान पाकी म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विचाराक सरीसर मानून घेवन. बहुदयाळ बापा सिल्वेस्टर तुज्या साकरा प्रधान सेवकाक सासणाची सडवण मेळचे पासत जेजूच्या कश्टा मरणाचो हो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. संवसारांत ताणें तुज्या पुता जेजूची सेवा केली तर सगळ्या विश्वासी सेवकां बराबर सासणाच्या महिमेन तो पुनर्जीवन जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपो एकलो मरोंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासणाक आमी समेस्त जियेवच्या. ताणें एकल्यान सापलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दळबारां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायताव. Sergindo
बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपल्याच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची। तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। Bawarta so gutu pergetuya. Sumya Jesu, tujhe maryam, amin samarana, tujhe puna jeevan paun, amin berkata, tuja inya, Sumya Jesu, amin Afrika. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता। सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर। फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय। सर्वेस्परा तुज्या साकरा दियाकोन सिल्वेस्टराची काकूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय, जसो पवित्र स्नानावरी जेजू बराबर तो अंतरलो, तसो स्वताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जावन। पुनर्जिवानपणाचो बरवो सुदारून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बळजळीत मोका मळपळेंक फावो कर। आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता। आमकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवन जुजेतीचो पती, भगवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या संगता तुजी मायेम गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका, सासनाच्या ससना। आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया। आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दीस पडतो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार। सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सदांचो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुन्या तुमचे भितर आमचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತರರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गींच्या जेवणान दादोशी जावन तुका आमी दिनवासतावांनी कालतिकायन प्रार्थिता. सिल्वेस्टर प्रधान सेवकाक पवित्र सभेच्या सेवकांमध्ये तुझ्या परजेची साखरी करूंक तुवें विसलोय. आमी भेटयलेल्या यज्ञा वरवीं मरणाच्या सर्व बांदपासांतलो ताका सोडय आनी हेरा विश्वासी मणियारा संगाती तुज्या संतोशान सासना वांटो घेवंक ताका वर म्हण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हजो मोगाचो डॅडी दियाकोन सिल्वेस्टर डिसोजा डिसेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर 19 आनी 40 वर्सांत जल्माल्लो. ल्हान भुरग्यातावन ताका इगर्जीचो आनी मागण्याचो भारी मोग. इगर्ज आनी मागण्या शिवाय दुसरें कांय नाका म्हूण म्हणटालो. 1960 आनी 2 वर्सांत 1962 कोयचो पयलो बिस्प उबाल्डो स्टेल्लान कथ्रिद्रलांत कामाक येताय गी म्हूण इसारल्याक जायत म्हूण उतार दिले डॅडीन. बिशॉप स्टेल्लान सोन गेला उपरांत बिशॉप विक्टर सान्मिगेलाच्या सकल आनी मागीर बिशॉप फ्रांसीस मिकालिफाच्या सकल काम केलें ताणें. बिशॉप फ्रांसीस मिकालिफान डॅडीक दियाकोन जावचें म्हूण मुस्तू आशा आसा म्हणून 2 पाद्रीगडे शिकाप आनी तयारी सुरू केली कोयट. 7 वर्सां शिकाप काबार जाला उपरांत मेयाच्या 30 आनी 1 तारखेर 19 आनी 92 1992 बिशॉप फ्रांसीस मिकालिफान दियाकोनेताची वोट दिली ताका कोयट. डॅडीच्या काळजांत जेजूचो मोग आनी जेजूसचें काम करूंक उजो पेटल्लो आल्लो आतां 3 वांटे चड जालो. डॅडीक बावतीन करूंक, रेस्पेर करूंक, घर बेजमेंत करूंक, दोतोन शिकोवंक, कुमगार दिवंक, देवाचें उतार सांगूंक, शीक आल्ल्यांक बेजमेंत करूंक आनी कलेय असल्या सेवा करूंक आपयल्यार केदलाय ना मनी नातलो. तीच सेवा कोयच्या चवथ्या बिस्प कमिल्लो बालिना सकल केली ताणें. अकरेक 2019 जुनांत 2019 भलायकी तितली बरी ना म्हणून आतावार कॅसाग्रांडांत येवन घर केलें ताणें. क्रिस्त रायसो तसो मोग काळजांत जुवो आल्लो जाल्यारय भलायकी तितली बरी ना म्हणून कोयट केल्ली बरी सेवा हांगा मँगलोरांत ताका करूंक जावना. जाल्यारय तांक आल्ले तितली औंकार मायेचे पांयांत यात्त फिरगेजींत सेवा केली ताणें. ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी भलायकी चड बरी ना म्हणून चड जावन घरांत आल्लो मम्मी सांगता. पोर सोमारा नोव्हेंबराच्या 4 तारखेर 14 नोव्हेंबर 2022 म्हज्या मोगाच्या डॅडीन दियाकोन सिल्वेस्टरान उस्वास सोडलो. हांव म्हज्या मोगाच्या जेजूक आनी औंकार मायेक अर्गां दितां. डॅडीक 50 आनी 7 वर्सां 57 years ताच्या पांया थंय 4 बिस्वां सकल ताची आनी ताच्या समोताची सेवा करूंक त्रान दिल्ल्याक. तशेंच हांव थोड्यांक उपकार मागतां. चड कन्न आमचो मोगाचो फादर अनिल आल्फ्रेड डिसोजा,
हांव आनी म्हजी भयणी कुवेट आल्ले म्हूण ताणें आमकां आमच्या घराच्या खांब्या बरी उपकार केला केदलाय एक फोन केल्यार फादर अनिल अशें जाता म्हूण सांगल्यार गाडी कण येवन आमी उसवाड सोदच्या पयलें आमच्या घराच्या दारार येतालो तशेंच प्रदीप रॉकी डॅडी सांगाता मुस्तू म्हयने सांगाता आहलो तसो मुस्तू सांगात दिलो आनी खलीं ताचीं कामां सांगाता करतालो तो तशीच म्हजी डॅडीची भयण लिल्ली डिसोजा म्हजी आंटी सिस्टर लुसी आज हजार आसा रोजी आमच्या घरांत मुस्तू आमकां कुमोक दिताली म्हजो अंकल आनी आंटी एंथनी आनी ओफिलिया डिसोजा म्हजो काजन रोनाल्ड आनी सविता डिसोजा एंड फॅमिली म्हजो आनीक कजन जॉर्ज आनी मॅगी डिसोजा आनी फ्लोरा आंटी आनी जॉन तांणी सगळ्यांनी आमकां दीस आनी रात उपकार दिल्ल्याक हांव मुस्तू थँक्यू म्हणटा देव तुमकां मुस्तू बरें करून दी तशेंच आज हे मोरान करूंक मँगलोरचो बिशोप आयिल्ल्याक मोस्ट रेवरंड डॉक्टर पीटर पॉल सल्डाना मिलाग्रीस इगर्जीचो विगार आनी आमचो आनीकलो इश्ट पाद्राब फादर लॉरेन्स डिसोजा आनी म्हजो काजन फादर आश्विन डिसोजा आनी हांगा आल्ल्या सगळ्या पाद्रींक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आज हें डॅडीचें मोर्न इतल्या सोबायेन केल्ल्याक हांगा आल्ल्या सगळ्या सैरेदेरांक वोंट कण येवन आयिल्ल्याक हांव देव बरें करूंक म्हणटा देव तुमच्या सगळ्या वयर ताचे बेसांव आनी आशिर्वाद घालून दी म्हज्या मम्मीच्या नांवान आनी म्हज्या भयणीच्या नांवान विल्मा डिसोजा विरा डिसोजा आनी एडवर्ड बार्बोजा विरा बार्बोजा आनी विल्मा डिसोजा एडवर्ड बार्बोजा फ्रांसीस डिसोजा आनी म्हजी पातीन हेझल डिसोजाच्या नांवान परतून तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूंक म्हणटा देव तुमकां बरे दिवस दिवन दी म्हयन्याचे मीस आनी 7 दिसांचे मीस येवनच्या सोमारा 20 आनी 1 तारखेर येत फिरगेजींत सकाळीं 7:30 आसतले आनी एक कोटी सगळ्यांकी तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आमकां सगळ्यांकी कुमोक दिल्ल्याक देव बरें करूंक म्हणटा कोणेचीं नांवां म्हाका सुकल्यान जाल्यार माफ कर मम्मीच्या आनी म्हज्या भयणीच्या नांवान तुमकां सगळ्यांकी देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या पडतीन देवादीन दियाकोन सिल्वेस्टाच्या पतिणेक पुताक आनी दुवांक भयणींक कुटुंबदारांक समेस्तांक हांव बुजावण पाठयतां सोमी तुमकां आमचो भाव सर्गींचे आशिर्वादां मागून धाडून दिवन मागता मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावट्यांचे साली प्रमाणे पाळटना धन्या देवाक विश्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या भावाची दियाकोन सिल्वेस्टर हाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करून तसोच भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून
बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळाच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभाव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतांनो, ताच्या आदारात येया. सर्वेश्वराच्या दूतांनो, ताका मेळोवंक येया. अज्ञाताच्या स्वागरीयून दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगत पुनर्जिवंतो जातलो म्हणून तीर बरवशान पतयता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक साबार देण्यानी तुवें बरलोय आनी अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका अधीन वाचता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या सकरा सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसात तीं भावार्थांच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्त सवें पावून तुज्या संगतांनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियों. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. कोणें मरणाचेर तिश्ट घालूंक ना. तांणी कुशींतल्यान येवन मरण पळोवन पुरशावाक मेळचें. मुखल्या दरवट्यांतल्यान आमी पुरशावार भायर येता. Pavitram
तुझी खुशी ऊर्जा तुझ्या कालीस पाठी नितळते कर तू ही माबरी रोडून आवाता कांदे कोळी तुझी खुशी तुझी खुशी पवित्र केले अशी जरी कुडीने पुंगते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो वाडयतात ते आमचे प्रार्थन मानून घे ह्या फंडान तुझ्या सागराक सिल्वेस्टर डिसोजा शांत विश्वभर तूं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावाक या जिवितांतलो आपणाचो शिंदेवाना पयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमयेचे अधीन करुया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थना ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक वचना लाजराच्या फुंडारचो रोटलो सोमया आमची दुकां पुसून काड मेल्ल्याक जिवंत केली आमच्या बाबाक सस्ती खुशोदी आपले पाप मिटल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजान घे आमच्या बाबाक पवित्र स्थानावर नितळ केलोय आनी पवित्र तलांताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या कन्यान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पुसलोय ताका तुज्या सखींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणावर आमी तुगेस्त जाल्या बाबाचे बुजवणेन सस्तीक जिविताच्या बरोवरच्यान ताका सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी स्तुती काडूं ताका मानस कर खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थान एक पोटयलो तेच करीन तुजे काकुळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिता आज भक्तीन निकेपिल्ल्या या तुज्या साकरा या कोण सिल्वेस्ट्राक विंचलेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांडोला पळय क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ससनाचो विशय Gloria
मुझे संगी aku sekarang muझे संगी aku sekarang muझे संगी tu astolo 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 sekarang muझे संगी tu astolo